सर्व मोगाच्या आयकोप्यांक बरी सांजांव मागता ताळो उमाळो कार्यक्रमाक मोगाचो स्वागत आशेता सांगत आस तुमी पळोवन आसात दिव्यवाणी लायव्ह चॅनल आनी आयकून आसात रेडिओ सारंग 107.8 FM आयच्या ताळो उमाळो कार्यक्रमान आनी एक नवो विशय आमी खाण घेता. हप्त्याभर आमी पळयता एका व्यक्तीची परिचय जाता पूण अप्रूपशें अशें आमी एक चर्चा करचें पडटा. संवसारांत थोड्यो संगती घडता आसतना, थोडीं गणितां घडटा आसतना, थोडीं फेस्तां येता आसतना त्या फेस्तां विशीं आमी इल्ली जाणवाय आपणायचें पडटा. जें कितें ना तर लोकां मेरेन वळोन आयिल्लें तें लोकां मेरेनच उरता शिवाय मुखल्या पिळगेक पावना. त्या देखून मोगाचें न्हू आयच्या दिसा क्रिस्मसाक आमी लागीं पावता आसतना क्रिस्मसा विशीं जाणा जावंक आसा हाचे वयर एक चर्चा चलतली. चर्चा म्हळ्यार आमचे मदें मारामार जायना पूण ह्या चर्चेंत आमी क्रिस्मसा विशीं जायतें जाणा जातलें. देखून आज आमी दोग जाण संपन्मूल व्यक्तीक आपयला. एक आमचोच सदां न्हीत रेडिओ सारंगार आमी सदां न्हीत जायतीं कार्यक्रमां करता आसतना तो आसता वो मनेस्त एडवर्ड लोबो तोक्कोट सांगत आस आनीक मनेस्त आसा आयचो संपन्मूल व्यक्ती म्हणून आशेता. पडद्या पट्ट्यान हाचे वावंट आनी वावर जायतो आसा. फाटल्या थोड्या दिसांनी रेडिओ सारंगाचो ताळो उमाळो कार्यक्रम तुमी दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलार पळयता जाल्यार हो मनेस्त ताका कारण जावन आसा. जें कितें स्टुडियोन जावचें सर्व ताळो उमाळान ते हर एक उतार सोडिनासतना चित्रीकरण कर तें यूट्यूब चॅनलार तो प्रसार करतेत आसा. आनी आज ह्या मनेस्ताक हांवें दन ओडनोड आन बसयलां. केदाळाय तो आमकां उलोवंक मेळना आनी ताच्या जिविता विशीं जायते उलोवयात. कित्याक हो मनेस्त कोंकणी समाजाक एक तीख म्हणून खाशेता. कोंकणी समाजान ताणें जायतो वावर दिल्लो आसा आनी एक बरोवपी एक निर्देशक जायते धर्मीक नाटक ताणें लिखिल्ले आसात. वृत्तेन तो एक तांत्रीक शिक्षक पूण ताका देवा सरशी मोग विशेश जाता आसतना ह्या तांत्रीक शिक्षणां सोडून देवाच्या मोगा विशीं हेरांक कळोवच्याक समाजान बरीं कामां करच्याक तो ताकाच ताणें वळसल्लें आसून सांगत आस विनोद फर्नांडीस गंगोळ्ळे. सगळ्यांक विनोद गंगोळ्ळे म्हणल्या नांवान सोळकेसो दिव्यवाणी लायव्ह चॅनल असो तो संस्थापक आनी प्रोप्रायटर जावन आसा. देखून आज आमचे संगी भोवमनेस्त विनोद फर्नांडीस विनोद गंगोळ्ळे हजर आसा. सांगत आस एडवर्ड लोबो तोक्कोट पेरमानूर एक नाटकिस्त सांगत आस रेडिओ सारंगात तसो मस्त वावर आसा. ताचे भायर पळोवंक गेल्यार एडवर्ड लोबो तोक्कोट एक कवी एक साहिती एक उलोवपी एक कार्यनिर्वाहक अशें आनी विनोद गंगोळ्ळे तुमी एक कार्यनिर्वाहक अशें जायत्या शेतांत तांणी वावर दिल्लो आसा. देखून आयची क्रिस्मसाची चर्चा आमी कुसवार बसतल्या आमी सांताक्लॉसाक आयतें करतल्या आमी गर्दनाचो गोठो हांगासर करतल्या नेकेत्रां आमी उमकाळयतल्या सांगात आस उतरांनी हें कार्य सोबयतल्या. देखून मनेस विनोद गंगोळ्ळे सांगात आस मनेस एडवर्ड लोबो तोक्कोट तुमकां दोगांयकी हात जोडून नमस्कार म्हणटा. मोगाचो स्वागत आशेता. नमस्कार. मुगोचनो आयच्या ताळो उमाळो कार्यक्रमांत तुमी तुमचीं सावालां या तुमी पळयल्ल्या क्रिस्मसा विशीं आजची तो वळचे आनी आतांची बदलावण तफावत आसल्यार थोडीं उतरां आमचे संगे उलोवेत 6364204949 संख्याक फोन करचे रपी. क्रिस्मसा भायले विशय खंयची येवची नाका कित्याक क्रिस्मस विशीं मात्र आमी हांगासर उलोवन आसा आनी चर्चा करना आसा. पयल्यान पयलें भोवमनेस्त विनोद गंगोळ्ळे क्रिस्मस म्हणटा आसतना ताका एक उगाम आसा आनी सगळ्यांक कळीत आसा जेजू क्रिस्ताचे जनानच क्रिस्मसाचें उगाम म्हण. पूण हें उगाम 2000 वर्सां पयलें जालें जाल्यार हें आचरण जावंक एक उगाम आसा वय की न्ही. आनी असल्या उगाम विशीं कितें सांगूंक अशें जाय. क्रिस्मस आज एक जागतीक परब म्हणच्यात कांयच दुबाव ना. पूण ही जागतीक परब कशी आरंभ जाली न्हय केवळ क्रिस्तांव मात्र हे क्रिस्मस संभ्रमिनात. कित्याक म्हळ्यार ही जागतीक जाल्ल्यान हर धर्माचे लोक ह्या संभ्रमांत तांचो वांटो काण घेतात. पूण हाचे उगम हाची सुरवात खंयसर जाली हें आमी पळोवचें जाल्यार मस्त फाटीं वचचें पडटा. सोम्याच्या मरणा उपरांत पवित्र सभा आरंभ जाली आनी त्या घडये पवित्र सभाक मस्त दगदोणी भोगली. कित्याक म्हळ्यार आमी जाणो मार्तेरांचे रगत भावार्थाचें बी म्हूण सबार जाणांनी हजार जाणांनी सोम्या खातीर तांचो प्राण दिलो. पूण हें खंय व्यर्थ जावना. निमाणें खंय म्हणसर पावलें म्हळ्यार क्रिस्त शका 3ऱ्या शतमानांत राय एम्परर चक्रवर्ती म्हूण आमी सांगता कॉन्स्टांटीन तो क्रिस्तांव जाता. क्रिस्तांवाक दगदूंच्या ह्या एका समाजींत तो क्रिस्तांवपण आपणायता आनी तो क्रिस्तांवपण जावन क्रिस्ताक वळखता आनी क्रिस्तांवांक आपल्या क्रिस्तांव धर्म आपल्या राज्याचो एक प्रधान धर्म म्हणून अधिकृत धर्म म्हणून तो एक पसारता. आनी त्या घडये थंयसर सबार फेस्तां आसली.
तांतू एक फेस्त जाता सुर्याचें फेस्त म्हणून सुर्याचें फेस्त तर भारी गद्दळाचें फेस्त प्रामुख्याचें फेस्त म्हण आसलें तो कितें करता डिसेंबर 25 तारखेर तें तांणी संभ्रमतालें तें फेस्त तो जेजूच्या जल्माचें फेस्त म्हण थंयसावन तो पासरता आनी तशें क्रिस्मसाची सुरवात थंयसावन जाली म्हण आमी पुर्वजांनी बरयल्ल्या थोड्या बरपांतावन आनी ट्रेडिशनांतावन परंपरातावन घेवन आमकां आयकूंक मेळ्ळा. यस तर हांगासर क्रिस्मसाची सुरवात जेजू क्रिस्ताच्या जन्मांतावनूच जाल्ली जाल्यार फेस्ताची सुरवात मात्र क्रिस्त शका 300 आमी म्हणटा तसल्या इस्वेतावन 300व्या एका वर्सातावन त्या टायमातावन सुरू जाली म्हण आमी उलोवया. हांगासर एडवर्ड तूं आसाय तुज्या जिवितांत क्रिस्मसाची सुरवात केदळा सुरू जाली तुका एक उडास आसच्या प्रमाणे हांवें थंयसर अधिकृत उलयलो पूण आतां तुका एक तुज्या यादी पडद्या फाटीं गेलो जाल्यार आमचे क्रिसमस म्हणून आमी केदळा आमी क्रिस्त धर्मांक सर्वता आमगे आमचे माय बाप ताका कारण करता जावन आसा आमकां तांणी हो धर्म आमकां दिला तांचे तावन आमकां हो धर्म मेळ्ळा आनी आमी पवित्र स्नाना वरी क्रिस्तांव जाल्यार परत्यान क्रिस्म प्रकाण घेवन ताच्या उपरांत आमी अधिकृत रितीन आमी क्रिस्तांव जाल्या क्रिस्त सोमो करतलो केदळा आपल्या काळजाच्या गोट्यांत क्रिस्त म्हणलो गर्दनाच्या गोट्यांत जाल्यार आमच्या काळजाच्या गोट्यांत केदळा जेजू जल्मांतागी आमी क्रिस्मस आमच्या काळजांत आमच्या कुडयेंत आचरण करया. ओके दोन संवदी आसात हांगासर गर्दनाचो गोटो आनी काळजाचो गोटो. मनीस विनोद गंगोळे तुमी कितें सांगूंक येतात हांगासर गर्दनाचो गोटो आनी काळजाचो गोटो म्हणटा आसतना वय हांगासर एक गर्दनाचो गोटो म्हणटना ते काल सांगता ते हर एका वर्सा येवचें एक सामान्य जावन येवचें एक घटन म्हणून घेवन आमी सांगेत पूण जेजू जल्मल्लो 25 तारखेर म्हणून घेवन खंयच्यान ती ना पूण मानेस एडवर्डान सांगले लेखार ते म्हळ्यार 25 तारखेर सुर्याचें फेस्त म्हणून घेवन ताणें प्रारंभ केल्लें सोडल्यार जेजू जल्मल्ल्या विशयांत अगस्टस चक्रवर्तीन थंयसर कानेस्मारी काडली दांगुरा फिरयलो तें पुरो आसा सोडल्यार जेजू अमकेच तारखेर जल्मल्लो म्हणना देखून मानेस एडवर्डान सांगचे प्रकार जेजून जल्मोवचें गोट्यांत हर एका वर्सा जल्म आमच्या काळजांत जल्मोवचें दिसान दिसताना जल्माचें हर एका दिसा जर तर आमच्या काळजाच्या गोट्यान तो जल्मल्यार त्या दळा मात्र तो दुर्बळ खावणेर कसो जल्मलो तशें आमी आमच्या बरी आमी दुर्बल खावणेर जल्मता आनी मनशापणाक काल म्हणून आमी वळखता. हर एक फेस्ताक एक महत्व आसा खंयचेय जावं क्रिस्मसा भायर आमी एक नजर मारली जाल्यार खंयच्याय धर्माचें खंयचें तें व्यापारीकरणाच्या बोवारांत आतां तें फेस्त हर एक फेस्त विणून गेल्यान म्हणटा आसतना क्रिस्मसी हाका कांय वेगळें म्हूण बोगाना म्हाका तें व्यापारीकरणाच्या एका नदरेंत चड महत्व घेता शिवाय आत्मिकता थंयसर लिपोवन बसल्या. आनी हांगासर म्हाका विचारूंक जाय तुमच्या दोगांय लागीं व्यापारीकरण जेजूनच आडायल्लें जेन्ना पारवे विकतेल्यांक ताणें धांवडायल्लें म्हूण अशें येता आमी पूण हांगासर ताच्या जल्माच्या फेस्ताक असो व्यापारीकरण अकरेच्या घडये मोदण्याच्या मिसा म्हणसर लोक अंगडी वचून नेकेत्रां खाणी घेवच्यार असो बिजी आसच्या ह्या संदर्भार केक गम्मत मारच्या बिजी आसच्या संदर्भार क्रिस्मस आत्मीक रितीन पयस उरला म्हूण बोगाना गे आमकां खंडीत हांवें सांगचें जाल्यार हें ग्लोबलायजेशन या जागतीकरण म्हणचे अंतो क्रिस्मस एक ब्रँड एम्बेसिडर जाला ताका कारण कितें म्हळ्यार क्रिस्मस प्रारंभ जावच्या मस्त दिसा पयले सबार तेंपा पयलें तावनी व्हडल्या व्हडल्या मॉलांनी अंगडींनी स्टोरांनी आनी सबार व्यापाराच्या जाग्यांनी हॉटेलांनी पहिले उमकळतात थंय नेकेत्रां कुशीन उबे रावता सांता क्लॉज तशें म्हळ्यार ह्या क्रिस्मसाचें सिजन तुमकां बरें जायजें दोळ्यांक सोबीत दिसाचें वय दोळ्यांक सोबीत दिसाचें तें दोळ्यांक सोबीत दिसा जाल्यार आमचे लागीं काण गेल्ली तुमी काल तुमी कापडां काण घेतात गे आमचे लागीं काण गेल्ली वस्त्रां काण घेतात आमचे लागीं काण गेल्ली वस्तू काण घेता गे आमचे लागीं काण गेल्लें डेकोरेशन काण घेता गे आमचे लागीं तुमी व्यापार करतात गे तुमकां इतले डिस्कावंट दिता सो दीस इज स्पेशली फॉर क्रिस्मस म्हणून सांगून क्रिस्मस हॅज बिकम ए ब्रँड एम्बेसिडर फॉर द सेल सो तशें ह्या जागतीकरणांत चडावत क्रिस्मस म्हणून सांगल्यार एक सीजन म्हणून सांगता भायल्या गांवांत ते सीजन म्हणून आपयतात तातूंत क्रिस्मस म्हणलो शब्द विसरला त्या विशयान आमी पूण क्रिस्मस म्हळ्यार ते एक नमुन्याचे आमी मेळा म्हणून आमी सांगता पळय जात्रे म्हणून सांगता ते जात्रेचे कार्निवल फेस्टिवल जात्रे म्हणटा पूण जात्रेचो मूल केंद्र खंय आसा सोमी ताच्या विशयांत आमच्या अंतस्करणाच्या विशयांत खंयचेय ना. ओके क्रिस्मसाचें तीर आनी हार्ट जावन आसा सोमी या जेजू दॅट इज कंप्लिटली वॅनिश्ड पूण द सेलिब्रेशन इज स्टील इन प्रोग्रेस म्हणटात
या तसं आमकां बघता. एडवर्ड तेंचो सवाल आतां तेंचो व्यापारीकरण तुज्या नदऱ्यान कशें तूं आतां लेखताय आनी तुकताय? व्यापारीकरण म्हणटाना एक बायलो दाबाचो क्रिसमस म्हणटाना काल आमी भक्तीपणान म्हणले मानेस्त विनोद गांगुळी भक्तीपण आत्मीक वांटो आमी विसराले पूण हे दाबाचो आमचो बायलो संभ्रम आमी दाखयता. कित्याक म्हळ्यार क्रिसमस म्हळ्यार आमकां संतोष वय संतोष आमी बायल्यान म्हणून आचरशिल्ले पावना. आमच्या काळजां आमच्या कुडीन ते आमी तो संतोष बगीचे पूण आमी ते प्रयत्न करना. आमकां म्हळ्यार बायलो दाबाचोच गरज म्हण दिसता. क्रिसमस म्हळ्यार एक सांगाता सकाळी सांगाता मेळून जेजू क्रिस्ताच्या जाणांचो एक संतोष सगळ्यांनी पासरचो. पूण हांगासर व्यापारीकरणाचे एक दबाव पडला, वारें वळटा. आतां तुमी पळयत जाल्यार क्रिसमसांत ह्या टायमार ऑफर्स तुमकां ते आमची कितें वस्तू काण गेल्यार तुमकां रिडक्शन आसा, तातूंत तुमकां रियायती आसा आनी तुमकां कितें गिफ्ट परत दिवचें. कित्याक म्हळ्यार एका रितीन तें बिजनेस जाला. ते व्यापारीकरण म्हळ्यार ते वारें आतां वाडून आसा. पूण आतां आमी सकड रितीन पळयतना क्रिस्ताचो एक मोग आमी वांटून घेवच्यान पाटी आसा. म्हणजे क्रिस्ताच्या त्या सावडी जावचे आमी क्रिस्ताचे वाटेन आमी चलचे आमी विसरना. सो आमची वाट दुसरी तरेतीन वचून आसा. आमी विंगड वाट धरना आसा म्हणून म्हाका भोगता. ओके. सो हांगासर इंटरनल हॅपिनेस माजवाला, एक्सटर्नल हॅपिनेस मात दिसता. त्या देखून आमी व्हड नेकेत्रां, व्हड क्रिसमस ट्री, व्हड तेची आमी डेकोरेशन्स, व्हडले बाड्याचे गर्दनाचे गोटे जायते संगती आसात हांगासर. मागीर आतां म्हळ्यार आतांची गर्दनाचे गोटे पळयतना थंय निजाय की त्या गोट्यान जेजू आसा की आमकां एक दुबाव येता. कित्याक म्हळ्यार तशें ते म्हळ्यार आतां व्यापारीकरण म्हणटना तुमकां तशें आंगडीनी तें कितें क्रिसमसाचें कितें तुमकां उमकळोंक जाय पयलें बरें हातांनीच करताले पूण आतां तें बरें आमी मोलाक घेवचें पडलें. ओके. वी आर इन द शॉर्टकट जमाना म्हणटात. शॉर्टकट आमचें एक जिवीत असो एक वांटो जावन गेला. कोडयाळो सोंग आमी स्ट्रेट हेच्या बदलाक आमी धाकटे वाटेनी खंय सोदतात घेवन क्रिसमस तो पवित्र शब्द क्रिस्त आनी मास तें हांगासर आमी म्हणटा क्रिस्ताक सांगाता घेवन येवचो शब्द तो लाते भाशेन आमी जायते रितीन तो अर्थ आसात. पूण तो वचून आतां एक्स मास म्हूण जाला. एक्स मास मागीर वाई मास जड मास तशें येता येत कोण ना मुकल्या दिसांनी म्हाका नेना. पूण क्रिसमस वचून एक्स मास जाल्ले हे दुरंतगी ह्या आमच्या काळाचें एक कराळ सतगी म्हूण म्हाका कळना. मनीस विनोद गांगुळे जायतो अनुभव आसा तुमकां, जायतें तुमी पळयलां. धर्मीक नाटक तुमी लिखल्यात. कितें धर्मीक नाटक तुमी लिखता आसतना धर्मीक सतांक तुमी आड जायनात, ती सतां तुमी लिपोवन हेच्या बरें पळयनात. आनी क्रिसमस आनी एक्समास हांगासर चर्चेक जावं संवसारांतलो एक व्हड विशय जाल्यार हो मात्र थोडे फावटी आमचे अक्रिस्तांव भाव म्हणटा हांवें एक्समास म्हणटात. करेक्ट सर, तुमी सांगलें सारकें. हातूंत दोन शब्द आसात, एक एक्समास आनी एक क्रिसमस. एक्स म्हळ्यार सडावत शॉर्टकट म्हणटात पूण हाच्या फाटल्यान एक फितुरी म्हणून आसूंक पुरो, हिडन एजेंडा आसूंक पुरो. म्हळ्यार सम पीपल थोड्यांनी अशें चिंतचें आसा क्रिसमसांत जेजूक लिपोवन दवरचें, हायडींग जीजस. सो इन्स्टेड ऑफ क्रायस्ट जेजूच्या बदलाक एक्स घालतात. थोड्यांनी क्रिश्चन म्हण सांगल्या शब्दाक XTN घालचे आसा. सो ताचो हिडन एजेंडा कितें म्हण सांगल्यार जेजू विणे जेजू हायलायट करूंक तांकां मोना, ओन्ली मास म्हण. सो विदाउट जीजस जेजू नासतना क्रिसमस जावचें कशें. आमी एक एक्स घालता जाल्यार एक आल्जिब्रा स्टुडंट जाल्यार मास्टर सांगता इदर अ व्हॅल्यू एक्स एंदिरली अननोन. आतां खंयची एक वस्त आमकां अननोन म्हण घेवन जाल्यार ताका एक्स घालून घेवन अननोन व्हॅल्यू अदर व्हॅल्यू एक्स एंदिरली म्हण घेवन सांगतात. सो तशें सगळ्या संवसाराचो सोडवणदार जावन आसलेल्या देवाच्या पुताक आमी अननोन पर्सन करचें आमचे दुरंत वैगीन देखून आजकाल सगळ्यांक एकदम शॉर्टकटर बरयचे. GRL बरयल्यार गर्ल जाता, VRL बरयल्यार अनेकालें जाता. सो तशें कालें बरयल्यार करेक्ट म्हण घेवन चिंतात. पूण त्या कॅटेगरींत त्या वर्गांत क्रिसमसाक ऍड करचें मात्र क्रिसमसाक एक्समास म्हण घेवन सांगचें निजाय की एक दुरंतच म्हण सांगचें तर दुसरें कांयच डाउटफुल वॉट एक्झॅक्टली इट इज. एक्चुअली काय म्हळ्यार क्रिसमस मिन्स आमी क्रिस्ताचे
सांगाता एक संभ्रम चलोवचो एक्समास म्हणल्यार गुत्त नातलो संभ्रम म्हळ्यार वी आर फॉरगेटिंग आमकां तो संभ्रम काल म्हणून गुत्त ना वी वॉन्ट टू सेलिब्रेट आमकां ते सेलिब्रेट करी जे गम्मत मात्र बरो क्रिस्त नाका क्रिस्त नाका सो क्रिस्त नासतलें क्रिसमस अर्थभरीत क्रिसमस जावंक साध्य आसा देखून हांवें सांगचें आमकां एक्समास करचे नाका आमी क्रिसमस जेजू सांगाता मनीस जाल्ले जेजू सांगाता आमी संभ्रमीचे मानेस विनोद गंगेन सांगल्या बरें आजकाल आमची नांवां आमी सांगूंक आमकां सगळें नांव सांगूंक नाका आतां थोडे आमचे इश्ट जाल्यार आमकां शॉर्टकट आमकां आमचीं तर नांवां आमकां शॉर्टकट जाल्या मागीर देवाचीं नांवां आमकां आमी शॉर्टकट सरवता तुमी पळोवन आसा काली एस म्हजें नांव EL एडवर्ड लोबो EL म्हळ्यार कोण देखो न्हू शॉर्टकट शूड बी देर पूण हर एकांचो शॉर्टकट केल्यार कांय करूंक देव तूं मागीर शॉर्टकट जाता तशें जाल्ल्यान हांगासर जें कितें एक क्रिसमसाच्या विशयांत असो महत्वाचो गुंडाय असो विचार जावन आसा जें कितें आमी एक्समस आनी क्रिसमस उलयता हाचे विशयी जायते उलोवंक प्रयत्न केला भोव मनीस विनोद गंगोळी आनी भोव मनीस एडवर्ड लोबो तोकोट आसा आमी इल्ली मारामार करना आसा क्रिसमसाच्या विशयाक लागून हे आमी इल्ली लोकां जगरात हाडूंक प्रयत्न करना आसा देखून आयचे हे कार्यक्रम चर्चेच्या रुपार आसा एका व्यक्तीची वळख करदिना पूण व्यक्ती जो आसा जेजू क्रिस्ताची वळख ताच्या वळखेर जाल्ले एक आचार आनी अनाचार आसल्या एका विशया वयर आमी आमकां कळीत आसली जानवाय आमी वांटून काणी घेवंक शकतना तुमी फोन करा तुमकां कितें भोगता तुमचो अभिप्राय कितें 6364204949 संख्या फोन करचे रुपी तुमी उलोवेत ಖಂಡಿತ जावन ಸವಾಲ್ ಕಿತೆ ಮೋತಿಂದ ಅಸ್ತ್ಲಾರೆ ಈ ಸಾರ್ವೇತ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಚರಣೆ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ದುರಂತಗಳು ಈ ಆಚರಣೆಯ ಹಿಂದಿದ್ದಂಥ ನೈಜ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಬದಲಾದ ಒಂದು ರೀತಿ ನಿಯಮಗಳು ಈ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಬಹುದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀ ವಿನೋದ್ ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಲೋಬ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬೋದು. ನೀವು ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದಂತಹ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈಗ ಬದಲಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. हांगा चर्चा आमची मुंदरून येत आसतना गर्दन सोगोटो क्रिस्मस अंत आसा ताका एक भोव व्हड वांटो म्हणटात आनी गर्दनाचो गोटो हर एकल्यांच्या घरा म्हत्वाचो वांटो काण घेता जाल्ल्यान आधुनीक दिसांनी आमी म्हणटा गर्दनाच्या गोट्याची भाड्याच्यो वस्तू ह्या गर्दनाच्या गोट्याक मेळच्यो सर वस्तू थोड्या अंगडींनी मेळटा जाल्ल्यान हांव नांवां काडूंक वचना कित्याक तांचो व्यापार ते करतात. पूण आमकां एक तितली आळसाय भरल्या की ह्या आमी एका ल्हानशा संख्याक 450 रुपये दिता. फकत आमी घरा केलो जाल्यार 50 रुपया भितर जावचो सामको. हे बांयक आमी 250 रुपये दिता आनी तें बांय आसा पळय कोणेंय सोडलें एक व्हील ताका इल्लो पेंट काडून 250 रुपयांची बांय आमी आनी म्हणटा आमच्या घरा 250 रुपयांची बांय आयली, आमच्या घरा 50 रुपयांचो सांको आयला, आमच्या घरा जेजूचें घर आयलां ताका 1,500 रुपये दिला म्हणटा. तर ओडोल व्यापारीकरण शब्द आयिल्लो पण हांगा परत तो शब्द येताना गर्दनाचो गोटो सांप्रदायीक आनी असंप्रदायीक कसो जाता. परत हांव म्हज्या भुरग्या प्राय घेता. क्रिस्मस आयलो म्हणटा आमकां मस्त खुशी जाता. मे बी एक 15-20 दिसां पयलेंत आमचें प्लॅनिंग आसतालें. गुडे करीचे, गादे करीचे, बांय करीचे. इस्कॉला जावन आयल्या उपरांत सीदा बेचें आमची करावळ जागो रेवेंचो जागो जाल्यार थोड्या गाद्यांनी इल्ले अंट माती तांबडी माती आनी बरें मेळटलें तें हाडचें. हाडून आज एक स्टायलार एक गादो करचो, एक गुडो करचो. फाल्यां सकाळी पळयतना तो सारको म्हण दिसना तो फुडोवन घालचो. आज सांजे परत्यान नेक्स्ट डे परत्यान वचून घेना आनी 4 विचित्र रितीचे फाजर 2 दुसरे करचे. सो क्रिस्मस जाता म्हणसर आमचे एक 7-8 गुडे आनी 4-5 रितीचे गादे रिनोवेशन जावन एक फायनल जाताले. त्या दाळा आमकां एक तृप्ती भोगतले. आनी कितें म्हणून सांगल्यार गर्दना गोटो करचें म्हळ्यार बारीक कुशीक आमकां लेंकीर वाशे तेंकड्यो तें पुरा कट्ट करचें. कट्ट करून घेवन तें एक भारी जागृतेन सुतली बांदची, दोरी बांदची, भायर एक मेज दवरचें. तें पुरा आमी तयारी करनासलो. आनी आमी ओरिजिनली हांव गंगोळेचो जाल्ल्यान आमचे कुशीन कोलू ना, आमी बातेण यूज करचे. पूण इशीन दक्षिणाक कोलू यूज करतात. सो दॅट इज ऑल्सो लुक्स व्हेरी नायस. पूण बातेण जावन दी कोलू जावन दी जाल्यार तें एक वट्ट करना हाडून बसोवचें तें आमकां एक व्हडली तृप्ती आमी केलें म्हणून. आतां जाल्यार तुमी सांगल्या प्रकार व्यापारीकरण म्हणून घेवन सांगता न्ही, ही म्हाजी आनी बरो पयलें आमी आंगडी तावनूच हाडटाले. थोडे मोळण करताले, जेजूय करताले, जेजूच्या बदला सांजुजे जाल्ले दाखले आसात ताका ते दुसरे.
दुसरें जाल्यार बट सॅटिस्फॅक्शन आसतलें अँड वी वर इनवॉल्ड. आमी जेजूच्या जल्माच्या संतोशांत जेजू सांगता त्या गर्दनाच्या गोट्याच्या खावड्यार आसले तसलो एक अनुभव आमकां जातालो. पूण आज कशें जालां की म्हणून सांगल्यार आमकां आमच्या वडिलांक भुरग्यांक दिवंक चड टायम ना बिकॉज बिझी संवसार घरा आमची व्हडली माय आसले आब आसले ते आमकां गायडन्स दिताले. पयले ते माती हांगा नाडा माती थंय नाडा ताचे उपरांत गाळूंक आसा उदक घालून घेवन मागीर आमी सुनो घालून घेवन दवरताले. मागीर चापकाच्या रुखाचे फांटे कट करून घेवन आमी हाडून दवरताले क्रिसमस ट्री करूंक. तें पुरो आमी करूंक आमकां घरच्यांचो सहकार आसलो. पूण आतां ख्याल जाला म्हणून सांगल्यार वी आर इन ए फास्ट मुवींग इरा आमी फास्ट युगा म्हणून आमी सांगता. तांतो आसतना पैसे दिल्यार भुरगे करतात न्हय म्हणून वडिलांची एक मेंटॅलिटी आसूंक साध्य आसा. पूण ह्याच टायमार भुरग्यांची मेंटॅलिटी कितें म्हटल्यार सकाळां घरा करतात आमी एक केल्यार अशें म्हणून. आनी आज आमचें एज्युकेशन म्हणटा मागीर आनी चडलां तें मस्त खुशी. पूण तें एज्युकेशना सांगात आमचें नॉलेज चडल्यार म्हाका मस्त खुशी जाता आसलें. पूण आमी काय करता चडावत क्रिसमस म्हणून सांगल्यार गर्दनाच्या गोट्याकच सीमीत जाता. एक फावटी गर्दनाच्या गोट्यांत काल बरो पळोवंक मेळटा, प्लेन पळोवंक मेळटा, ट्रेन पळोवंक मेळटा, तें बरो मेळटा. भुरग्यांची काल मेंटॅलिटी म्हणून नवीकरण म्हणून आमी सांगेन. पूण जाल्यार ह्या गर्दनाच्या गोट्यांत आमकां सोबाय मेळत, आपलेपण आनी संतृप्ती मेळना असं जाल्यार गर्दनाच्या गोट्यांत. एडवर्ड तुमी काल म्हणटा त्या विशयान गर्दनाच्या गोट्या विशयान म्हळ्यार आमकांय थोडो भुरगेपणार बरा गर्दनाचो गोटो करचें म्हळ्यार बारीक एक मोग आतुराय. कितें म्हळ्यार तो मोग जेजूचो मोग म्हळ्यार एक म्हजोच इश्ट जेजू म्हळ्यार तो जल्मलो ताचे बर्थडे आमी आचरण करचे तशें आचरण करतले आमी तशेंच तुमी सांगल्या प्रमाणे मॉडलांचे आनी कोलवाचे तशें आमी गोटो करतले. मागीर ते इमाजे बरोबर दवरल्यार आमचे माजर पेटो येवन दुसरेच पुरो आमचो जेजूय परतलो पुरो पुरो काही आसतलें. तशें मागीर दुसरेचो परत्यान सुरू करचें. तशेंच हे गोटो बंदचे आमचें काम गर्द्यांच्या गोठाचें काम निरंतर म्हळ्यार जेजू जल्मक आनी एक 12 वर आसताले जाल्यार क्रिसमस ते मागीर मुग्धान दुसरेची उरताले. गोटो काडटा म्हणून सारे गर्दनाचो गोटो काडटा म्हणून सारे अल्ट्रेशन एवरीडे अल्ट्रेशन रिनोवेशन कायमपणी क्रिएटिविटी करया म्हणून सांगला. सो दॅट स्वीट मेमरीज आमचे एक सोबीत उडा आसा आमी सगळे वर्स जगून दवरचे तसले सोबीत उडा आसा आमी करना आसले त्या दाळा. पूण आतांची परिस्थिती कालके तक्कन ते कोला नो कमेंट्स. आजकाल गर्दनाचो गोटो करया म्हळ्यार भुरग्यांक लागीं सांगल्यार तांणी म्हणचें आसा न्ही आनीक येवना न्ही क्रिसमस आनीक दीस आसात 24 कशें जाल्यार कश्टांनी एक गोटो जाता. आतां म्हळ्यार मोबायलार आसतात मागीर तो करता न्ही वो करता न्ही. आतां बोड सकचें पयलें कालें सकाळांनी सकाळीं घरच्यांनी सकाळीं इवन आवय बापाय सांगता मेळटले. ताच्या उपरांत आब व्हडले मागीर आतां नात कोणाच्या घरा सडावत जाल्यार तें एक सगळ्यांनी सांगता मेळून करचें तें एक सॅटिस्फॅक्शन या तृप्ती म्हणून अशें करया आमी आयडिया जाताली. आजकाल गर्दनाच्या गोट्याचो स्पर्धो आयल्यान आनीक आतां आयले उर्बा आयल्या. म्हाका एक उडास आसा तुमी उलयतना हें उतार कितलें म्हाका समज आसलें गुर्तुना. म्हाका थोड्या वर्सां आदीं एका प्रतिश्ठीत फिरगजेंत नजलांच्या मिसा पावुल्लो. ताचे उपरांत तांचो विगार म्हण आसलो मिस अल्लेन्स एनावन्समेंट करतना तातूंत एक आमचो गर्दनाचो गोटो हे फावटी बारी सोबीत जालो आनी आमी एका कॉन्ट्रॅक्टराक 1,25,000 दिवन गर्दनाचो गोटो केला अशें म्हणटा आसतना थंय लोकांक वाव 1,25,000 जेजूक मॉल बांदलें गी ह्या गर्दनाच्या गोट्या मॉल बांदलें गी म्हाका कळीत जावना. पूण हें जाल्लें घडीत एका फिरगजेंत. पूण हांवें सांगचें कॉन्ट्रॅक्टरान गर्दनाचो गोटो करचो जाल्यार फिरगजेंत लोकां नासचें कित्याक खंडीत जावन हर एका फिरगजगारांक आपल्या फिरगजे विशयांत आपलेपण या खाशेलेपण आसा जाल्यार एक 5 मिनीट ताणें एकल्यान 5-10 मिनीट या अर्दे वर ताणें ताका फिरगजेच्या एका उत्तम कामाक भेटयलें जाल्यार आमी अजापा करयान फिरगजे अजापा करयान. पूण हें काल जाता की म्हूण सांगल्यार ते आसात न्ही हांव कित्याक
ते असल्यान चिंताप आमच्या समुदायांत आसल्यान हर एकल्यानी सुकारी मारूंक पळोवचें. पलायनवाद म्हणटा आमी, हे पलायनवाद आसल्याच्या दाळा कांय करूंक की जायना. थोडे हाका ऑपॉर्च्युनिस्ट असतात, अवकाश कण घेतले असतात, तो करिना न्ही. आमी हाचो एक फायदो जोडया म्हणून अनेक रितीर फायदो जोडतले 1000 जण आमच्या मध्ये आसात. ओके. मागीर एक सांगचें गर्दनाच्या गोट्याच्या विशयांत आजकाल पुरा माध्यम आसात, पुरा तातूंत आमचो गर्दनाचो गोटो रायसाचे आमच्या काळाचे आमी फिरगजगारांनी इतलो बरो सोबीत केला म्हणून ते एक स्पर्धो जावन मागीर पेपरांनी माध्यमांनी पुरा दुसरे दिसाच्या क्रिब्बाचे पुरा येता न्ही. तशें त्या खातीर आमचे पेपरार नांव येजे, मिडियार नांव येजे, चॅनलार आमचे गोटो रायसाचे सोबीत दिसाचे म्हळ्यार ते एक चिंता बी जावंक पुरो खंडीत जावन हांगासर हे विशयी जायती गुंडाळ्याचे विशय जावन आसा. जे कितें फ्रांसीस आसेसीन सुरवेचो गर्दनाचो गोटो करता आसतना थंयसर मातयेच्यो इमाच्यो नातल्यो पूण जिव्यो मनजाच्यो आसल्यो. थंयसर ताणें कितें नवें दिवंक चित्रण केलें, मात न्हय जेजूचें जनन जातना थंय आसलें काल्पनीक चित्रण कितें आसलें लोकां मुखार नीज रुपी हाडूंक पळयलें. आनी आतां जर गर्दनाच्या गोट्यान बोकरे गोरवां बांदती जाल्यार दुसऱ्या दिसा थंय आसची ना. थंय म्हणलें एक भिरांती आसा, कित्याक म्हळ्यार अशें घडलें परिस्थिती संवसार थंय म्हणल्यार बरें वेगान ध्वंसो आसा. सर नेकेत्रां आतां एक आडंबर जाला. नेकेत्रां आतां एक मार्केटीन सोपची वस्त जाल्या. नेकेत्रा भितर 20 दिवे पावल्यात. आदली नेकेत्रां आनी आतांची नेकेत्रां उडास काडटा आसतना म्हाका उडास येता. ल्हानपणार केल्लें पयलें नेकेत्र तातूंत चिमणी दवरली, चिमणी दवरन दुसरे सकाळी उठ्ठना चिमणी मात्र आसली, नेकेत नातल्लें. तशें जाल्लें. नेकेत्रा विशयी थोडे उलोवंक जाय जाल्यार बारीक वर्ता कुशलायेचे धादुसकायेची एक विशय जावन आसा नेकेत्रा. तो एक पंथाट स्पर्धो म्हळ्यार तो आतांच्या टायपाचो स्पर्धो न्ही, बगर आमच्या भितर असले टॅलंट्स, इंडिव्हिज्युअल टॅलंट, आमची एक उर्बा, आमचे तालंत कशे उर्जीत करीचे आनी आमी केल्ले हेरा प्रास वर्ते कशे दिसाचे सांगले. एक डेडिकेशन म्हणून आमी सांगेन ताका, बद्धता म्हणून आमी सांगेन, डेडिकेशन. तातूंत आमी पयलें कितें करतले म्हणून सांगल्यार नेकेत्राचे डिझायन. त्या जाळा आतांचे बरे कंप्युटर्स ना, काय ना, काल एकच आमच्या डॅडीन मम्मीन सांगिचे नातल्या आबान सांगिचे पंचमुखी. वय वय सो पंचमुखो ना, ताका मागीर लेंकीर जायचे, वशे जायचे, कट्ट करीचे, मागीर सुतल्यान बांदीचे, मागीर एके पोटी बांदतना 3च मुले जावचे आसले जाल्यार कष्ट आनी पुरा करन ताचे उपरांत करेक्ट बेंड करन त्या वयर एक फ्रेम, सकल एक फ्रेम, मध्य ताका कुट्ट्यो आनी पुरा दिल्या उपरांत कुट्टी सुकल्या उपरांत लेकेत्री ना तसं. मागीर येवचे हायेस्ट प्रॉब्लेमॅटीक आनी हायेस्ट स्किल डेव्हलपमेंट जावचे खंय म्हळ्यार ताका बायलान कवर करचें. तवळ आमकां सलोफेन पेपर आनी पुरा मेळना, बण्णाचा कागद. ते बण्णाचा कागद आमी करीचे जाल्यार पयलेंत करेक्ट कट्ट करीचे, ना जाल्यार कट्ट करनातल्यार काल जाता आमचे कट्ट केले उणें जाल्यार उरलें पुरो परता एक कुशीन बुरा करता. देखून बण्णाचा कागद हाडूंक आनी परत्यान 3 किलोमीटर पयस वचप. देखून हाडटानाच इल्लेशें बण्णाचा कागद हाडचे. मागीर एक टायपाचे बण्णाचा कागद पुरा करून गेल्या उपरांत इल्ले उणे जातात आनी उरले कंचेपणी लास्टाक एक फावटी आमी न्यूजपेपर बांदले आसात आनेका कुशीन तो पाटी दिसून दी फाटल्यान दिसून वचप म्हणून. सो तशें तें एक जालें. ताचे उपरांत नेकेत्राची सायज म्हजे नेकेत व्हडले दिसाचे, म्हजे नेकेत व्हडले दिसाचे, घराभोंवतणी व्हडले माडी आसल्यार म्हजे नेके दिसाचे. मागीर आनी काल म्हळ्यार नेकेत्र कितले वयर आसाचे म्हजे म्हणून. थोड्यांनी 20 फीट वयर गेल्यार आन्नेकल्यान पाक्यार चढून 25 फीट करायचे, तेंकडी लांब. थोड्यांनी 2 तेंकडी बांदचे. दुसऱ्या दीस पळयतना तेंकडी ना, वाऱ्याक तेंकडी ना जाता मागीर नेकेत्री सकल पडले. थोड्यांनी तवळ 20 दिवे थोड्या घरांनी मात्र आसले आमच्या एरियांत, गंगोळी 20 दिवे थोड्या घरांनी मात्र आसले जाल्यार 16 जाणांनी पुरा काल ताचे भितर पुरा चिमणी दवरचे. चिमणी दवरून एक नेकेत्र जळले आसा. सो एक जाय की नेकेत्राच्या विशयान हांवें सांगचें जाल्यार म्हाका एक भारी एक धादोसकाय दिल्लो एक स्पर्धात्मक रितीर म्हजें टॅलंट कितें आसा तें चड रितीन डेव्हलप जावचे खातीर म्हाका एक अवकाश मेळ्ळो नेकेत्राकरच्या ह्या एका संदर्भात. परतून कोराच्या समानाक आयले आमी वस्तूर बांदून नेकेत करूंक सुरू केल्या, नेकेत्रां उरोवंक सुरू जाली म्हणल्यार आसा. आतां म्हजो अनुभव कितें म्हळ्यार नेकेत्र आमी कशें कश्टांनी करता करून जाल्ल्यान नेकेत्र वयर वरचेंच व्हडले सवालाचे गजाल. कितल्या पटीन चिमणी आड पडची, परत्यान उठची, हे कशेंय करून वयर व्हेल्या उपरांत काय म्हणी कावळो तें काय तेणे कोण पुरे मारले.
दुसरेच नेकेत्री ना काय ना तशें जाल्लें आसा. एक संतोष मात्र आमचे पूण नेकेत्री. अजून एक दिसांनी आमी पळयलें जाल्यार कलर नेकेत्र येतात वय, शिमटी नेकेत्र आमी दिसना जे कितें आमी हातांनी करचें. पूण आतां पोपळाची नेकेत्र आयल्यांत, सांगो बांदली नेकेत्र आयल्यांत, दोरयेची नेकेत्र आयल्यांत. आतां थोड्यांक कितें अवकाश आसा. आतां कितें म्हळ्यार थोड्या फावटी नेकेत्रांक कसो स्पर्धो करता आसतना ही एक रूस जे कितें भुरग्यांच्या मनांत परत रुता करवेत. पूण असलें केल्ल्यान आमच्या नेकेत्राक हे कांय जाता म्हणवेत. आधुनिकतेने वेल्थ आउट ऑफ वेस्ट म्हणले. एक म्हळ्यार एक कसा दिनदार आसा म्हणयेत. क्रियात्मक रितीचे एक चिंताप, क्रियाळ रितीर आमी कशें करयेंत आनी तूं लावदा सी कनेक्शन दिल्ल्यान आमचे परिसर आमी कशें बऱ्या तरान दवरयेत म्हणलो एक संदेश ह्या एका नेकेत्राद्वारे आमकां दिवंक साध्य आसा. हे एक बरें प्रयत्न. साखरेचे पोटी ताळो घुमाळो कार्यक्रमात तुमकां मोगासो स्वागत म्हणटा. आज आमी चर्चा करना आसा क्रिसमसा विशयांत आनी म्हजे संगी भोवमनेस विनोद गंगोळी आनी सांगात मनीस एडवर्ड लोबो कोट आसात. जायते विशय आमी पळयले. आमी हाच्या आदीं थोडे फावटी असल्या विशयांत इल्लें चर्चा केल्ली आसा. पूण गुंडायन एका ती विशयी जाणा आसल्या, धर्मीक नाटक बरोवन जाणा आसल्या, तांणी एका आमी म्हणटा 2 हंतांचे, एक उडपी विभागांत कशें आसलें, एक आतां कोडयाळांत कशें आसलें. म्हळ्यार एवरी 15 किलोमिटर्साक एक संस्कृती इल्लीशी तरी बदलावण येता. भास जावं दी, आचार विचार जावं दी. पूण हांगासर क्रिसमस म्हणटा आसली बदलावण तफावत हाच्या विशयान आमी उलयतना मुखली एक थोडी मिनटां मात रोवल्यान मोगाचें न्हू. आनी विशय मात मस्त आसात. मुखलो आसा सांता क्लॉज हो प्रस्ताव आयलो आमकां येदोळसो व्हडलो सांता क्लॉज बसता म्हणून तुवें सांगलें. पूण सांग सर हाच्या विशयांत. सांता क्लॉज एक सेंट निकोलस म्हणले सोबीत कॉन्सेप्ट आतां आयिल्लो आनी तो सांत. पूण आतांचे सांता क्लॉज भाड्याचे सांता क्लॉज जावंक पावल्यात. करेक्ट रोशन सर. आजकाल सांता क्लॉज म्हळ्यार जाला जोकर. सांता क्लॉज ही हॅज बिकम ए जोकर. तो एक जोकर जाला म्हळ्यार तो आयलो म्हळ्यार भुरग्यांक खुशी. कित्याक म्हण सांगल्यार ताणें एक विचित्र रितीर एक हाव भाव करचें, एक्टींग करचें आनी विचित्र रितीर डान्स करचें, चॉकलेटां दिवची अशें बरो जाल्ल्यान एक हंतान पळोवचें जाल्यार थोड्या भुरग्यांक तावन म्हाका मेळ्ळी जाप क्रिसमस म्हळ्यार कितें रे म्हळ्यार क्रिसमस म्हळ्यार सांता क्लॉज. सांता क्लॉज पळय म्हळ्यार क्रिसमस म्हळ्यार सांता क्लॉज म्हळ्यार एंटरटेनमेंट. सांता क्लॉज ही इज सेंट निकोलस या सांत निकोलस म्हणून आमी सांगता. तो दुबळ्यां खातीर मस्त मोवाळ काळजाचो गरजेवंतां खातीर वय तो एक बिस्प सांत निकोलस. तो दुबळ्यां खातीर मस्त काम करतलो, गरजेवंतां खातीर कांयपणी गुप्ती कांयपणी दितलो, चॅरिटी करतलो. तसो जाल्यार व्यक्तीक एक क्रिसमसाक ही हॅज बिकम पपेट म्हणून सांगले एक बॉम्बे म्हणून आमी सांगता, सूत्राद बॉम्बे म्हणून सांगता तशें जाला. तितलें मात्र न्हय पूण क्रिसमसाक आनी सांत निकोलसाक आसचो एक संबंध कितें म्हणून सांगल्यार बळिश्ट संबंध, मस्त बलिश्ट संबंध. कित्याक म्हळ्यार जेजू एका दुर्बळ्या खावणेर जल्मल्लो, देवाचो पूत मनीस जाल्लो. आमी हेरांतय मनशांतय दुर्बळ्यांतय गरजेवंतांतय जेजूक पळय जे म्हण सांगल्या एका बलिश्ट कारणा खातीर तो हर एकल्याक दुर्बळ्यांक गरजेवंतांक जेजूच्या नांवान तो कुमोक करतलो आनी तांचे थंय जेजूचो संतोष तो पळयतलो. पूण आज कितें जालां की म्हण सांगल्यार काल कितें ते कोला म्हणून आमी सांगेंत. सो तशें सांता क्लॉज हॅज बिकम ए पपेट, ही हॅज बिकम ए जोकर. सो देखून आमच्या भुरग्यांक तो कोण, ताची नीज, ताची कथा कितें, ताचें धोरण कितें, तो कितें सांगता, कितें संदेश दिता, त्या विशयांत आमच्या भुरग्यांक एक जागृत उपजोवची न्हय केवल आमच्या मलगड्यांची बगर आमच्या धार्मीक वडिलांची जावन आसा म्हणून. विनोद गांगुली सांगच्या प्रमाणे आजकाल तुवें सांगलें तेव्हा सांता क्लॉज येता, सगळ्या भुरग्यां लागीं येता. भुरग्यांक एक तो जोकर जाला. कित्याक म्हळ्यार आजकाल आब नांत, व्हडली माय नांत घरांत. करेक्ट. आबा सांगता ही भुरगीं मेळनात. करेक्ट. मग ह्या सांता क्लॉजाक तांणी मक्कार करनासतना रावता ती, तो तांकां जोकर जाता. देखून एक आमी कितें करचें म्हळ्यार आबाची व्हडली मायची सांगतपण ह्या भुरग्यांक दिचें आनी सांगता जियेनात. आश्रमांत घालतात व्हरून भुरगीं ह्या आबाक आनी व्हडली मायक
अत्यंत आमच्या जिविताक आतां भुरग्यांक कितें दुरंत जालां कित्याक म्हणल्यार सांता क्लॉज तो एक जोकर जायचे म्हळ्यार आतां म्हातारी म्हळ्यार गुजिरी जाल्या तो एक बिस्प, तो एक सांत, तो एक मनशापणाचो मनीस, जेजू खातीर तो सगळ्यांक कुमा करतलो म्हणलें वास्तवीक आतां कोणाक गोत्तूच नासली परिस्थिती. आतां कोणाक एक सैरीक पडोवचें जाल्यार चेडवाच्या घरचीं आसात, तुमच्या घराक गुजिरी आसा गी म्हूण, गुजिरी म्हळ्यार काले प्रायवंत आसात गी म्हूण. तशें सांता क्लॉजाक त्या एका कॅटेगरीक आमी सेलिब्रेशन सांगता सांता क्लॉज इज बिकम काले म्हणटात गुजिरीची वस्त ह्या भुरग्यांनी मक्कार करचो नकलां करचो जाला म्हणून येता देखून तसलें जायना जावं आनी मुखार म्हण ह्या एक कार्यक्रम तुमी विक्षण केल्या उपरांत आयकल्या उपरांत म्हणून सांगू अशें तेन्ना क्रिसमसाचो नीज अर्थ क्रिसमसाची गायनां सांगतात ताका आमी कॅरल्स म्हणटात आनी खंडीत जावन ही कॅरल्स ह्या गायनांत तो अर्थ आसा जे एक भावार्थेनो ह्या संतोशान म्हणलें कंतार आमी आत्तां आयकलें तसलीं जायतीं कंतार आसात. सर कितें सांगूंक जाय ही कॅरल्स जे कितें सांगतात आमकां कॅरल्स आमकां एक रितीची गुंडाय दितात, अर्थ दितात, संदेश दितात. कॅरल्स एक सद्याक कमर्शियल जाल्ली वस्त न्ही म्हणून म्हाका भोगता, कित्याक म्हळ्यार ती कमर्शियल जावची तरी वस्ती न्ही. पूण डीजे मिक्स लायिल्लें डीजे मिक्स जाला ते खंडीत पूण निचय की कॅरल्साची महत्व कितें म्हणून सांगल्यार क्रिस्त जननाच्या काळार या येण्याच्या काळार तावनंतर ते प्रारंभ जातात. येण्याच्या काळाची कंतारां आसात, क्रिस्त जननाची कंतारां आसात. ती कंतारां एक टायमार माध्यमांनी बरो उणी आसली त्या वेळा हर एकल्याच्या घरा कॅरल्स सिंग करतले, गायतले, घराघरांनी वचून कॅरल्स गायतले. सो तशें एक क्रिस्त जननाची एक जागृती आनी ताच्या सांगता क्रिस्त जननाचो एक संभ्रम एक अवकाश आसलो. पूण आतांय आसा, मस्त खुशी जाता, पूण थोड्या कडेन इल्ले डीजे मिक्स जाता, इल्ले एके वटे कॅरल्स वचून घेवन सिनेमे रितीर डान्सी जावचे साध्यता आसा ना म्हणून काही. आतां आमी सांगचे बरें डीजे मिक्स जाता, मागीर बायलांय जाता. आतां कॅरल्स बायलां आयला कित्याक म्हळ्यार संकळ कुसवार म्हणजे कितें आसा हांगासर एक आदी आसुल्लो सो संतोश 25 तारखेर नाताल जाल्यार आमी पयलें तावनूच आमी कुसवाराची तयारी करताले वय की न्ही. पूण आतां आमी 23 ऑर्डर करचें, आमकां 25 किलो केक जाय सायबा, आमकां एक 10 पॅकेटां कुकीसां, 5 पॅकेटां गुळयो तें हें पुरा, आनी ना जाल्यार आमकां कॉम्बो पॅक कर दी म्हणून. क्रिसमसाक कॉम्बो विसरता की कॉम्बो पॅक विसरता घेवंक जायना. हे एक म्हळ्यार हे आतां तितले विशय ना जाल्यार पूण थोडे पटी ते एक घरा सांगता मेळून करचे असो एक संतोष मायक जाला आमकां. खंडीत सर, कित्याक म्हळ्यार परिस्थिती चेंज जाल्या. पयल्याची परिस्थिती आनी आतांची परिस्थिती ताका मस्त व्यत्यास आसा. पयलें घरांत एक कूड आसतले, सबार जण आसतले. आतां घरांत सबार जण आसात, सबार कुडां आसात पूण जणच नात. पयल्या सुवातेर आमच्या लागीं जणांचो संख्या उणो आसा. आमची कुटुंबां ल्हान जाल्यांत आमची चडावत कुटुंबां आमची मायक्रो फॅमिली जातात. आमची कुटुंबां चडावत मायक्रो फॅमिली जाल्यात. एटॉमिक फॅमिली म्हणून आमी सांगता एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन आनी एक इलेक्ट्रॉन, एक घोव, एक बायल, एक भुरगें आसलें, एक कुटुंब जावन गेलें. पूण पयलें कशें आसलें म्हळ्यार एक कूड कुटुंब म्हणून आमी सांगताले, सांगता जे येताले सकट सांगता मेळटाले. हरी एकले सांगता मेळना चाकले करतले, नेवरी करतले, गुळयो करतले, किडी करतले. सो तो ओरिजिनल तूप घालतले, तो परमळ सपरेट आसलो आनी तो एक संतोष दुसरो आसलो. पूण आज काळ बदलला. त्या तुका हांव ह्या विशयांत कांय चड कोणाक दुरवंक जायना. पयल्या सुवातेर घोव कामाक वता, बायल कामाक वता, भुरगीं इस्कॉलाक वतात, कोणी कामाक मेळना. अशें जाल्यार तो क्रिसमस जायचे, क्रिसमस जायचे म्हणल्यार कुसवार जायचे, कुसवार जायचे म्हणल्यार आमकां करूंक जायना. त्या देखून भायर जावन हाडिचे. देखून काळांत जायते आमी भायर जावन हाडटा. सो टू कंटिन्यू द ट्रेडिशन. एक पयलें जावन आयिल्लें एक ट्रेडिशन आसा क्रिसमसाक कुसवार जायचे म्हणून. त्या देखून तो कुसवार जायचे घराच करीचे म्हणून खंय म्हण सर पावला म्हळ्यार परिस्थिती बड्याच्यो इडल्यो करा येतात आतां खंडीत जावंक जाय. कित्याक म्हळ्यार क्रिसमसाक जेवणाय कूड आतां कित्याक म्हळ्यार झोमॅटो आसा, स्विगी आसा, सकट आसा, ऑनलायन ऑर्डर केल्यार सीदा घरा येता. ओके एड्डे म्हणून ते म्हण एक तें सांगत आमचें म्हणटा पिदाय ताणें वणास म्हणल्या बरें जाता चलून सांगचें जाल्यार. पूण ते कुसवारचे विशय म्हणटाना ते पयलें सांगता मेळून कुसवार करतना एकामेका आमकां ते खाणां करूंक एक शिकोवंक एक अवकाश मेळटालो. मात्र न्ही करतना इल्लें खावंक जातालें. रूस दुसरी आजकाल त्या भुरग्यांक कितें कुसवार म्हळ्यार कितें आंगडी मेळटा म्हणून सांगेत तितलेंच. शिवाय कुसवार करचें ते कोकीस दुसरे दुसरे लाडू. एक उलो येवन आसा कोणाचो पळोवया हांगासर. हॅलो नमस्कार.
ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕುಸುಮಾಕರ್ ಕೊಟ್ಟಾರದಿಂದ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ಕುಸುಮಾಕರ್ ಕೊಟ್ಟಾರದಿಂದ ಕುಸ್ವಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ. ಕುಸ್ವಾರ್ ಕೊಟ್ಟಾರದಿಂದ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಹೇಳಿ. ಅದೇ ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತು ಕೇಳಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅದೇ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಈಗ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಮಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದೇ ಅದು ಈ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ದಿವಾಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ದಿವಾಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಬರ್ಬಾತ್ ಆಗಿ ಹೋಗುದಕ್ಕೆ. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವಾಗ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋದು. ಹೌದು, ಅದು ದಿವಾಳಿ ನಿಜವಾಗಿ ದೀಪಾವಳಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಹಬ್ಬ. ಅದನ್ನೊಂದು ಏನಿಲ್ಲ, ದಿವಾಳಿ ಅದಿನ್ನು ಹಾಗೆ ದಿವಾಳಿ ಆಗೋದನ್ನು ಬರ್ಬಾತ್ ಆಗೋದು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಸಿನ ಈ ದನದ್ದು ಈ ಹುಲ್ಲಿನ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಗೋದಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗೋದಲಿ. ಅದು ಈಗ ಕೆಲವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಿಗೆ ಇತ್ತು, ಈಗ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಈಗ ಅದು ಮಾಯ ಆಗಿದೆ, ಕೆಲವು ಮಾಡುದಿಲ್ಲ. ಹೌದು ಸರ್, ಅದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೋಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದನೇದಾಗಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ತಾ ಇವೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವವರು ಯಾರಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆಳಗಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲವರೆಗೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದ ನಂತರ ಕೋಚಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ. ಎರಡನೇದು ಮಾಡುವ ಸ್ಕಿಲ್ ಈಗ ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ, ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಉಮೇದು ಕೂಡ ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಸರ್, ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದು. ಮತ್ತೆ ಫ್ಲಾಟಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಅದಾಗುದಿಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ಒಂದು 3 ದೀಪ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನಕ್ಷತ್ರ, 4 ಮಿನಿ ಜೊತೆ ಆಗ್ತದೆ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟ್ರೀ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ದು ಗಿಡ ಉಂಟಲ್ಲ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟ್ರೀ. ಹೌದು, ಅದಕ್ಕೆ ಮಿನಿಚರ್ ಹಾಕಿ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಾಕೋದು. ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಒಂದು 100ರಲ್ಲಿ 99% ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ ದಿವಸ. ನಮ್ಮ ಈ ಜಾತ್ರೆಗೆಲ್ಲ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೃಷ್ಣನ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ, ದೀಪಾವಳಿ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ದೇವರಲ್ಲಿ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಯಾರು. ಅದು ಹಾಗೆ ಸರ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ನ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಈಗ ಮುಗ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಇರ್ತಿದ್ದವು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿನ್ಯಾಸದ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಇರ್ತಿದ್ದವು. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆ ಇಲ್ಲ, ಕಾರ್ಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರೆಯುವಷ್ಟು ಪುರ್ಸತ್ತು ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ಸಪ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಕಿ 20 ಜನರಿಗೆ ಕಳ್ಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ 40 ಜನರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕಾರ್ಡಿನ ಪರಂಪರೆ ಮುಗ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸರಿ, ಹೇಳಿ. ಹೌದು, ಅದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದೇ ನೋಡಿ, ತಿರುಗಿ ಬರುವುದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಾಟ್ಸಾಪಿಗೆ. ಅದು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ನಿಂದಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದದ್ದು, ಅದು ಸಾಕಾಗಿ ಬಂದ. ಸರಿ ಸರ್, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ಆಗ್ಲಿ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಕುಸುಮಾಗರ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು, बारी जबरदस्त. वय आम्ही कुस वर जाल्लो आनी क्रिसमस कार्डांक आमी इनडायरेक्टली आपयला. बायलो दाबोस आमी येदोळो सूल येयल्या. आमी फर 11चे 1-2 सवालां अर्थ बरें क्रिसमस कशें जावंक जाय हें म्हत्वाचें. इतले उलयल्या उपरांत आनी किमोस्त उलोवंक आसा, कित्याक मुग्धाना एक ताळो मोडो खंडीत पावचो ना. देखून बोमनेस्त विनोद, तुमी कितें सांगतात? अर्थ बरें क्रिसमस कशें जावंक जाय? क्रिसमस म्हळ्यार जेजूचें जनन. जेजूचे जनन कावले 25 तारखेर जाल्यार पावना. ते 365 दीस 365 डेज आमी संभ्रमीचे. आज 10 उपदेश आमी न्ही हाडले क्रिसमसाचे, आनी 11 उपदेशांचो अर्थ बरें क्रिसमस म्हण. स्वामी देव तो आमचे बरे मनीस जालो आनी ताणें सांगलें मनशापणान मनशांक मोग करीचे, मनशांचो मोग करीचे. त्या दळा आमी मनशांचो मोग करता, त्या दळा आमी सोम्या बरी देवपण जोडता. देखून ह्या बाकी कडेन म्हजो एक संदेश वता, क्रिसमस केवल 25 तारखेक सीमित जावन आसूंक नजो. 365 दिसी क्रिसमस. 365 दिसी आमच्या घरांत न्ही जाल्यार आमच्या काळजांत जेजून आसाचे. तोच नेणटो जेजू आमकां हेरांक एक देख जाय जे ताचे बरी आमी हेरांक मोग करूंक, ताचे तत्व हेरांक पाचारूंक आमकां एक अवकाश जाय जे म्हणून सांगचे ह्या क्रिसमसाचो म्हजो संदेश. आनी एक उलो येवन आसा. हॅलो, नमस्कार. हॅलो, नमस्कार. नमस्कार, कोण उलयता? हांव रत्ना शेट उलयता. उलया तुमी. आसून हॅपी क्रिसमस. हॅपी क्रिसमस रत्नाका. ಥ್ಯಾಂಕ್ಯೂ. ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಹೇಳಿ. ಗಂಗೋಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಕೂಡ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಕ, ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ನೀವು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೃಷ್ಣಜಿ ಕರೀಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಹೌದು, ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಕರೆಯುವುದು. 25ಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೀವು ಬರಬೇಕು. ಆಯ್ತು, ಬರ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಚಾನಲ್ಗೆ. ಹೌದೌದು, ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮಗೆ. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಆಯ್ತು. ओके रत्न शेट्टी उलयली हय आयकून आसली सगळें मस्त नाच आयकून आसली. पूण आमी चर्चा करनासली आनी त्या चर्चे मध्ये आमी नागरीक वचूं नाका म्हणलें एक बघा पाहिलें कोणा अर्थ बरें क्रिसमस एडवर्ड तुजे प्रकार. अर्थ नातले क्रिसमस आमी आचरण करनासा, पूण ह्या वेळार आमी आमच्या कितें की क्रिसमस आचरणाक आनी आमी अर्थ दिवचो वेळ आयला म्हणून आमी चिंता करीचे आमी खंय चुकल्या म्हणून. आमी काळी क्रिसमस म्हळ्यार आमाल सेवन करचें, दोखरा मास, ते मास, हे मास खावचें, कुसवार एक रास किलो गटले क्विंटल गटले कुसवार घरा रास घालचे, ते न्ही आमचें क्रिसमस. आमचें क्रिसमस म्हळ्यार क्रिस्ताची शांती पसार करचें आनी क्रिस्ता पयलीं आमी आमची चिंतना बदलूंची. क्रिस्तान कितें पिडेस्तांतय दुबळ्यांतय कितें दया दाखयली, तांच्या उदर खातीर ताणें आपलो जीव सयत भेटयलो. क्रिस्ताचे जनान ताणें ताच्या दुबळीकायेन दाखयलें कितें आसल्यार तुजे कडेन आस्त बदीक तुजे कडेन क्रिसमस आचरण करूंक तुज्या लागीं मिनिचर लाखां पयशांचे मिनिचर घालूंक या व्हडले नेकेत्र घालूंक ह्या कितेंय करून दाबाजो दाखोवन तुजे कडेन पयशे आसूंक पुरो. पूण तुज्या शेजारा एकलो ताका क्रिसमस एक त्या दीस एक नेकेत्र घालूंक या गोटो करूंक या ताका पोटाक त्या दीस क्रिसमसाचें एक खाण तें जेवण जेवंक सयत ताका अवकाश ना, ताचे लागीं पयशे ना, ताका तो पिडेंत आसूंक पुरो, इतर रितीन एका संकश्टान कश्टान पडून आसूंक पुरो. ताका आमी कुमक करून ताणें एक संतोशान क्रिसमस आचरण करच्या बरें केल्यार ताका एक अर्थ मेळटा. कित्याक म्हळ्यार वांटून घेवचें. कुसवार म्हण कशें आमी वांटून घेता तशेंच आमी कश्ट सूख दूख आमचे सांगता मेळोवन आमी वांटून दिल्यार हे क्रिसमस निजाई करता बरी जाता. क्रिस्ताच्या वाटेन आमी समकोनचे सगळे क्रिस्ताक आमी सदांच आमच्या काळजांत घेवचें. आतां गंगोली सरान म्हणल्या बरी आमी क्रिस्ताक सदांच आमच्या काळजांत जागोवन दवरचें. काळजाच्या आमच्या मनांत ताणें सदांच आसाचें. मागीर एक दिसाचो गर्दानचो गोठो, एक दिसाचो दबाजो, हे कितले एक म्हयनो भितर आमी करता क्रिसमस आचरण तें हें म्हणून. पूण आमी क्रिसमस आमचें कशें म्हणून आमीच अर्थ करून काण घेवचें. कित्याक आमकां असलें क्रिसमस जाय की कसलें क्रिसमस आमी आचरण करीचें म्हणून आमीन इल्लें आमकांच आमी एक विमर्श करून पळयल्यार खंडीत आमकां बरें क्रिसमस आचरण करूंक साध्य आसा. खंडीत जावन हांगासर आमी हो आयचो ताळो मोळोंक क्रिसमसा वयर एक नातालाचो संभ्रम एक विश्लेशण ह्या विशयाचेर जायते उलयल्या. भोवमनीस विनोद गंगोळी, तुवें तुज्या जिवितांतलीं सतां कथां जें कितें आमकां सांगलें क्रिसमसा विशीं आसलें, फकत तो चर्चा आमकां हांगा मात सीमीत जावंक रोवंक नजो. जे चर्चा फाटल्यान आसलें न्ही सतां आमी वळखून लोकां मेरेन ती परत वाळचे बरें पळय. क्रिसमसांत येवच्यो सर्व संगती फाटल्यान एक अर्थ आसा. नेकेत्र, गर्दनाचो गोठो, सांता क्लॉज, क्रिसमस कार्डां, क्रिसमस कॅरल्सां आनी एकवटाचें जेवण, कुसवार असले सर संगती हर एक आमकां अर्थ शिकयता. फकत एक पितीसपणा खातीर या फकत एक भायल्या आडंबरा खातीर आमी तें केलें जाल्यार क्रिसमस आचरण करून अर्थ ना. एक्समास करून आमी थंय आसलेल्या व्यक्तीक ना पयस केलें जाल्यार ताचें आस्ते सुद्दां ना म्हळें जाल्यार क्रिसमस आचरण करून कितें फायदो. क्रिसमस येवचो क्रिसमस क्रिस्ता खातीर आनी क्रिस्ताचो एक संतोश ताचो जन्माचो संतोश आचरण करच्या खातीर. थंय देखून असली माहिती दिल्या खातीर भोवमनीस विनोद गंगोळी तुका आनी एडवर्ड लोबो तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू, देव बरें करूं. बागी क्रिसमस फेस्ताचे शुभाशय सर्व आमच्या विक्षकांक आनी आयकोप्यांक आमी बागी फेस्त मागता. आनी स्वामी जेजू क्रिस्त मनशापणान जल्मल्लो, ताच्या मनशापणान आमी मुखार वचून मनशांक मनशापणान आमी पळोवया आनी देवपण आमी जोडया म्हूण हांव एक धाकटो म्हजो संदेश दिता. होय, आमचें क्रिसमस क्रिस्त सांगता आमी आचरण करया म्हणून सर्वांक बागी नातालां फेस्त हॅपी क्रिसमस. हॅपी क्रिसमस म्हणून आयचो ताळो मोडांक आमी समयता. पळयत रावा दिव्यवाणी लायव्ह चॅनल सांगतास रेडिओ सारंग 107.8 FM आयकत रावा. ही रंगरंगाळची न्ही. देव बरें करूं. नमस्कार. नमस्कार. थँक्यू.
Happy Christmas तुका. Happy Christmas, Happy Christmas, Happy Christmas तुका. Happy Christmas, Happy Christmas, Happy Christmas तुका. Happy Christmas, Happy Christmas, Happy Christmas तुका. उसक्यारी गर्दाना खावणेरी सोडवोंडा जल्मला. सर्गा संसारारी भूमी आकाशारी संतोष माडला. संसाराचो तारोक सर मनशांचो बरो गोळी आमचो. इश्ट आमचो मोगाचो दर्यो काकुतीचो आयला सो मी आमचो.